पुढे होते ना आणि फाटेला यायचं आणि वाटायचा होय सर फाटी जातो. सगळ्यात पहिली हा माझ्या सद्गुरू माझा कोटी कोटी प्रणाम आणि तुमका सगळ्यात पहिली गुढीपाडव्याच्या हार्दिक शुभेच्छा. आमच्या गोंय राज्याचे डॉक्टर मुख्यमंत्री तसेच आमचे गोंयचे नेते आणि जनरल सेक्रेटरी दत्तबाब कोलकर तसेच आमचे एक्स मिनिस्टर दयानंद मांद्रेकर, आमच्या शिवोलची झेडपी सनिशा तोरसकर, अंजुची झेडपी निहारिका नारायण मांद्रेकर, आमचे एक्स अध्यक्ष शिवोलीचे आणि पायडीचे ओबीसीचे अध्यक्ष नारायण मांद्रेकर, हांगर सगळे उपस्थित सरपंच, उपसरपंच, ब्लॉक कमिटी, महिलांची कमिटी, आमचे दोन्ही जनरल सेक्रेटरी ब्लॉकाचे दिगंबर आगरवाडीकर, अमर शिरोडकर, व्हाईस प्रेसिडेंट सुदेश पार्सेकर आणि तुम्ही सगळे हांगर कार्यकर्त्या कितेंय जालेले विसरा नसलो आणि आमकां बोध करतलो प्रत्येक इलेक्शनाक त्यांच्या घरापर्यंत त्यांच्या हितून वयतलो आणि त्याच्याच रूपान आमकां आयज आमचो गोंयचो मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत त्याच्या रूपान आणि हांगर आमकां मार्गदर्शन करून येयलो हांव तुमच्या सगळ्यांक त्याच्या वतीन त्याचे स्वागत करता आणि सगळ्यांक मानून त्याचे अभिनंदन करपाचे आणि म्हाका पूर्ण खात्री आहा 5 आम्ही लोकसभा इलेक्शन जिखलेले आहा आणि शिवोली मतदारसंघात तेन्ना भाई 2 मिनिस्टर आसलो 4 वेळा निवडून येयल्लो आहा आणि रिकॉर्ड काडून वयशी जाल्यार शिवोली मतदारसंघात भाऊक भरपूर मतांनी आम्ही विजय केलेलो आहा आणि आताय बी तुम्ही सगळे कार्यकर्ते मोठ्या संख्येन तुम्ही शिवोलीचो जो आमचो मतदारसंघ आहा थंयसून आम्ही भरपूर मतां लीड दितले आणि आमच्या गोंयच्या सीमांक दाखयता शिवोली मतदारसंघ हो आमचो कसो आम्ही दाखल दिला पळय तो हितून आमकां कालूच मेसेज कळ्ळी आमचो प्रभारी रासिंग राणेन आणि शॉर्ट मेसेज अही दिल्ली पूण ज्या तुमकां सरकाराचो इतलो प्रेम हा आमच्या सीएमाचो त्यातून तुम्ही सगळ्यांनी येयल्यात आणि एकदा तुमच्या मनापासून हांव स्वागत करता, अभिनंदन करता आणि माझे 2 शब्द सोंपयता. देव बरें. आता हांव विनंती करता आमचे पयलींचे माजी मंत्री आणि दयानंद भाई एका मिटींग संबोधीत करचे. गुढीपाडव्याचे तुमकां सगळ्यांक शुभेच्छा आणि एक कार्यकर्ते आहा हांव त्यांचे सगळ्यांचे स्वागत करता आणि आमकां खबर आहा आज मुख्यमंत्र्याचो हांगा मुख्यमंत्र्याचो दौऱ्या फाटल्यान एक हेतू एक सांगपाचें म्हणजे काय आहा तो सदिच्छा भेट म्हणून हांगर येयला. हे पॉलिटिक हे सेकंड पार्ट ते आसतात तरी आसतना एक तेची सदिच्छा भेट म्हणून तेणे हांगर दिल्या त्या मनान मुख्यमंत्री हांगर येवपाची एक नवीच हे न्हू अशें खूब फावटीन तेचे हांगर विजीट तेणें आमच्या हितून केल्ले आहा आणि तो येता. मुख्यमंत्री आज जरी कित्याक येयलो जायत
आमकां आमचो पक्ष आनी आमच्या पार्टीचो आमकां अभिमान आहा ते मुख्यमंत्री आहा हे मुख्यमंत्री हे ज्या पद्दतीन काम करता आणि आज आम्ही एक सांगपाचें म्हटल्यार आमी म्हणटा कितें आमी पॉलिटिक्सान ना आनी पॉलिटिक्सान नासतना पार्टी म्हणून आमी काम करतना एकदा कशें आसता ते जॉब ताका दिवंक जावना इतले जवळ जवळ 28-30 भुरगे आज ट्रेनिंग बिनिंग करून येवन हांगा आपल्या कामार कार्यरत जाल्ले आहा खरें त्या जाग्यार आमी मागपाक कांय हरकत ना आमचें काम कितें मागा दी 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 शेवटी तो कितें दितलो ते आमी घेवपूच हे करता आसतना थंय आज आमचे 3 भुरगे PSI म्हणून गेले व्हडले पोस्ट आहा पळय म्हणजे हे हांव आसतना सांगता म्हणजे जेन्ना हांव मंत्री आसलो हांव आमदार आसलो तेन्ना तुमकां सगळ्यांक खबर आहा की आमी जे कितें केलां पळय तेच्या बद्दल तेची परत ओडपाची ना ते सांगपाचें ना सगळ्यात इम्पॉर्टंट कितें आमी जेन्ना पावरान हें काम केलें सुदीन ढवळीकरा कडेन हांव पर्सनली गेलो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान थोडे सुदीन ढवळीकरानूय आमकां मदत केली काय ना थोडे आमचे जाणटे बिणटे मंत्री आहा ते तेंकाय दिसता दया येयलो चल दयाक कितें तरी दिवया म्हणून अशे थोड्यो गोष्टी ह्या आमच्या माध्यमांतून जाता मुख्यमंत्र्याच्या माध्यमांतून जातात पूण अशा काळात जेन्ना पावर नासतना त्या काळार सुद्दां एक कार्यकर्त्याची कामां जावप आनी हे एका इम्पॉर्टंट आसता आनी शेवटी कार्यकर्त्याक मान केन्ना आसता तूं केन्ना तरी अशा सत्ताधारी जी पार्टी असता जी रुलिंग पार्टी आहा या पार्टीच्या सहकार्यान तूं आसता त्याच्या सान्निध्यान तूं आसता तेन्ना तुका खंयचो तरी वालोर आसता नाल्यार तूं जर कोणाक तरी खंयच्या पुलीस स्टेशनाचेर फोन कर तो कोण इचारतो ना कित्याक इचारतो ना ताका तुजें पडलेलेंच नासना कारण तूं जेन्ना खंयच्या तरी आज सुद्दां मॅशीन सकाळी एक केस येयल्ली हो आमदार हो भारतीय जनता पार्टीन मंत्री रावल्लो एक जबाबदार एक काम आहा ते काम तेणी थंय केल्लें ह्या निमित्तान एक नकळत आमकां कितें सगळ्यो गोश्टी सीएमाशीन वचून हें करूंक जाय अशें नासना आमच्या क्रेडिटाचेर खुबशीं कामां आहा ती जाता अशें ना आज कशें आज हे लोकसभा वोट फुटल्या नंतर हे वोट आहा पळय हे तुजे सेंटरा पर्यंत पावता दिल्ली पर्यंत पावता त्या खातीर एक कशें आहा कोण तरी करप आनी ह्या निमित्तान ह्यो सगळ्यो गोश्टी एक कार्यकर्त्यांच्या फुड्यान वचप कार्यकर्त्यांक सांगप कार्यकर्त्यांक शेवटी पक्ष आहा हे चुकता पक्ष काही गोश्टी वायटूय जाता पक्ष सगळ्यो गोश्टी अह्यो करतले अशें नासना एकदां ह्या लिडराच्या हातीन सुद्दां ह्यो सगळ्यो गोश्टी नासना त्या खातीर कितें हें जालां आदले कार्यकर्ते कशे आहा हे म्हाका दिसता खुबशे कार्यकर्ते आहा इतले थोडेशे कार्यकर्ते जे आमचे एक्झिक्युटिव्ह म्हणून जे असले पळय ते थोडे कार्यरत आहा आणि जे विदाउट एक्झिक्युटिव्ह म्हणून जे असले ते कांयच कार्यकर्ते तेतून कसल्याच हेतून ते ना म्हाका दिसता फाटल्या जो पर्यंत आमची आमदार आमच्या पार्टीन इंडक्शन जाला तेच्या उपरांत हे जे एक्झिक्युटिव्ह भायले जे कार्यकर्ते आहा ते व्हडले खंयच कामान ना आनी ताका कांय इंट्रस्टूय ना आनी शेवटी कशें आसता थोड्यो गोश्टी आहा ह्यो आसता कळ्यो ते हरशी कार्यकर्त्यांनी समजून घेवप पॉलिटिक्सान म्हाका एक खबर आहा हांव हे आरती चारी आनी मोहन दाबळ तिगूय जाण सीएमाशीन गेल्ले आनी सीएमाशीन गेल्ले तिगूच जाण आमकां सीएमानूय सांगूंक ना तुजे कडेन मेजॉरिटी आहा काय ते तेणी इतरूंक ना तीग जाण आहा आमी तिगूच जाण गेले हात दिला आमचे कडेन 3च आहा मेजॉरिटी ना आमचेशीन पूण वाटेक आनी गाडयेन येतना आरतीक सांगलेले ह्या आमच्या दावाळ्याक सांगले कशें आसता पॉलिटिक्स
पॉलिटिक्सान कितकोय जरी ऑपोजिशन असलो आणि जर तो जर संधी दिता आणि ते काढून तुझी पंचायत जाता आणि आमचो मनीस सरपंच जाता तर तू कितेंय कर म्हणून सांगलेले लॉजिक. त्या निमित्तान बाब आरतीचारी हे नवे पहिलेच फावट निवडून येयले आणि जर त्याचे स्टार त्याच्या नशिबान जर त्याला सरपंच जावपाचे असल्यार त्याला कोण स्टॉप करूंक शकना. पण सगळ्यात पहिले हांवें सांगलें त्याला पीएमाच्या बंगल्या वरसून गाडयेन येताना वाटेक त्याला सांगलें पॉलिटिक्स ताकाच पॉलिटिक्स म्हणटा. हे सांगता कित्याक कारण पॉलिटिक्स ते अशेंच आसता. सत्ता जोपर्यंत तुका सत्ता मेळना आणि सत्ता जर मेळना आणि सत्ता जर घेन आमकां सॉरी ह्या टायमार ते सांगपाचें न्हू. आमी जेन्ना 99 10 आमदार येयले पयलीं 4 आसले. ह्या 4 काळान मनोज पर्रीकरान गोवा विधानसभा कितें पळय हे मनोज पर्रीकरान गोंयच्या लोकांक दाखोवन दिलें. आणि जो नेवो मनीस गोंयच्या विधानसभेन गेल्लो काशीनाथ जल्मी सारको स्ट्रॉंग ऑपोजिशन लिडर ते आसलो. पण मनोज पर्रीकराचे भाशण आयकुपाक लागून गॅलरीन रातचे 10,000 लोक रावताले. आणि कारण तेन्ना तो ऑपोजिशन लिडर नासलो. तेणीन आपले अस्तित्व विधानसभेन दाखोवन दिलें. आणि ह्या जोराचेर आमच्या सारख्या साध्या साध्या मनशांक 99 आमकां उबे केले. आमी खंय ते आमकांय खबर नासले. घराकडे बायल म्हाका तापयताली तूं सुटलाय काय कितें काय म्हणून ते इलेक्शनाक उबो रावता तेंकां तूं पळयलाय काय म्हणून. हांवें म्हणलें पार्टी म्हाका उबो करता म्हटलें म्हाजें कितें वयता ते कितें तरी मोडटले आनी हाडटले म्हाका निवडून. 99 रावलो उबो आणि हेच्या फाटल्यान उबो रावलो ती गोष्ट म्हत्वाची न्हू. आमच्या लिडराचे खंबीर नेतृत्व हे आमच्या फाटल्यान आसलें कळ्ळें तुका. आणि ह्या नेतृत्वाच्या नेटार माझ्या सारको थंय हॉटेलाचेर हे काम करता मोदी म्हणटा चाय वालो हांव चायटू वालो उखल्लो आणि म्हाका गोंयच्या विधानसभेन घातलो व्हरून. त्याच्या नंतर आमी जे काम केली कित्याक कामां केली सांगता इतक्याकूच लागून एकदा कशें म्हणटा एका घेतले तेका घेतले पार्टी मजबूत केली जाल्यार खूब कार्यकर्ते दुखावता कार्यकर्त्यांक वायट दिसता ह्यो गोष्टी आसता. जर आमी 10 लोक आसले आणि 10 लोक जर आमकां संधी मेळटा सत्ता करपाची जाल्यार जर आमी सत्तेन येना जाल्यार खऱ्या अर्थान मनोज पर्रीकर हे हुशार मनीस आसले. पूण जर सत्ता ना जाल्यार ऑपोजिशनान बसून भाशणां ठोकपाची. सत्ता ही खूप इम्पॉर्टंट. पण त्यांनी 10 लोक असताना सुद्धा आम्ही सत्तेन घुसले सत्ता घेतली. सत्ता घेतल्यानंतर DSS सारख्यो ज्यो स्किमी मेळटा त्यो स्किमी लोकां खातीर करून उडयल्यो. कित्याक करून उडयल्यो पावर. एकदा पावर तुका मेळ्ळो आनी तो पावर त्या टायमार तो पावर तुवें कसो घेतलो प्रेसवाले म्हणटा बाबडे तो पावर घेतला हो घेतलो तो घेतलो फाटल्या दारांतून घेतलो हे ते प्रेसवाल्यांचे कामूच ते बाबा तुमकां काय म्हणना तुम्ही कितके म्हणा पण आमचो अभिमान आहा हे फाटल्या दारांतून आसून किंवा फुडल्या दारांतून आसून जे काम केलां ते आमी बरें काम केलें. हेका लागून बरें काम केलें. खंय पासून पार्टी मजबूत करप कशी घट करप हे काम आमी केलें. आणि आमकां समज हांवें दिवसा म्हजे वाडदिवसा दिसा आर्टिकल बरयतना सांगलेलें वाचा मुद्दम करून कितें बरयल्लें पॉलिटिकल म्हाज्या आयुश्यांतलो सगळ्यान बरो काळ खंयचो काय म्हणून. हांव मंत्री दोन नासलो तो काळान बरो म्हणूंक ना. सगळ्यान बरो काळ 2005 to 2012 जेन्ना आमी ऑपोजिशनान बसताले आणि ऑपोजिशन बसताना तांकां आमी सारखे पळता भुंय थोडी करून सुट्टाली. हो काळ आहा पळय हो काळ म्हाका सारको गोल्डन काळ भांगराळो काळ अशें हांवें त्या म्हाज्या वाडदिवसाच्या त्या हेतून चॅक करा तुमी हांवें नोंद करून थेयल्ली आहा. म्हणजे हे केन्ना तरी करूंक जाय ते केलें म्हणून आज हांव उलयतां. कित्याक आमकां ते दिसता कित्याक तो काळ आहा पळय हो खूब म्हत्वाचो काळ. आज आमकां वळखाता आज आमची वळख आहा. तर कित्याक वळख आहा की त्या टायमार जे काम केले काम आमचे म्हत्वाचे आहा. खरी तुमी मुख्यमंत्र्याचे भाशण आयकूंक येयल्ले आसता पण ह्यो गोष्टी
कळप खूप इम्पॉर्टंट नाले काय असता एकदा मुख्यमंत्र्याक टाइम कमी असता आणि खूप जाणांची प्रश्नाची उत्तरां दिता हे करताना तर केलेच आहेत आणि थोड्यो गोष्टी उरल्योच आहेत कशें आसता मनान एक विचार असता तुम्ही विचारता तिसरे तुका उत्तर दिताना ते कन्फ्युजन येयल्ले तयार जावपाचें असता थोड्यो गोष्टी ह्या उरता आणि उरल्या काय ना की थोड्या लोकांची नाराजी असता नाराजी वाडटा पूण हे तशें नसना हे आमी समजून घेवपाची गरज आहा एक मुख्यमंत्री हे आख्खे सगळे गोंय हे करताना सगळ्यांचे एका बुथार एका मतदारसंघान येवन सगळ्यांच्यो सगळ्यो कारणे आयकतले हे आजच्या काळान हे सगळे खूप कठीण असता कामां खूप असता तरी आसतना तेंच्यांनी आपल्या परीन ते आपले काम करता बरें काम तेंच्यांनी केल्लें आहा त्या बद्दल हें काय ना आणि सतत आमी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आमकां जेन्ना दिसताले की आमी केन्ना तरी मेजॉरिटीन येतले काय की नाही हे आमकां तेन्ना दिसताले म्हणून ते एक टाइम आहा आमचे स्वर्गीय मनोहर पर्रीकर 2012 म्हणजे 21 लोकांची एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आमी तेन्ना मेळयली आणि तशेंच कालच्या इलेक्शनान आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत आमच्या मुख्यमंत्र्यान परत एकदा एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मेळोवपाचें काम आहा ते केले आणि त्यांना हांव आमच्या कार्यकर्त्यांक सांगूंक सोदता की ह्यो गोष्टी आहा तेन्ना सगळ्यांनी विचार करपाची गरज आहा आज राजकारण कशें आसतलें जो तो आहा ऑपोजिशन येतलो आपल्या प्रचार करतलो करूंकूच जावो ताका आपलो प्रचार करपाची गरज ना काय की नाही सगळे लोक आहा ऑपोजिशनाची स्टायल त्या दिसा रमाकांत सरपक तिकेट मेळ्ळ्या तेणी म्हाका सक्का उठून हांव उठोवंकूच ना हांव 9 उठलोलो पयत जाल्यार उठला जाल्यार 8 येतो फोन आहा मिस कॉलां 8 मिस कॉल आहा बरोबर आहा कारण तेका तिकेट मेळ्ळ्या तेणी प्रचार करचो न्हू तो आपले काम करता करून वाड्याक तेका तेणी आपले काम केल्यार तो फोन करतालो म्हणालो तुजो आशीर्वाद जाय म्हणजे आशीर्वाद आहात न्हू तुजो कितें ना म्हूण सांगतो ना म्हाजो आशीर्वाद तुका ना म्हणटलो काय कितें तशें आसता पॉलिटिशियन आसता शेवटी कितें करप हे आपणें ठरप ह्या राज्याक लागून ह्या स्टेटीक लागून आमच्या सरकारान भले कोणूय कशें आसूं हांगा इतकी कामां इतक्यो सगळ्यो गोष्टी ह्या मतदारसंघान घडल्या हेचो खंय तरी भान खंय तरी उगडास दिवन आमी जे मुख्यमंत्री आमकां कितें सांगता हेचेर आमी वचपाक लागून प्रयत्न करया हांव परत एकदा तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा 2 शब्द सोंपयता थँक्यू भारतीय जनता पार्टी ही कशी असता ती वाईन तुमकां सांगल्या खरोखरच अभिमान दिसता भारतीय जनता पार्टीन जो कार्य करतो झिरोनसून पयलीं पावन तर वयर येता तो खंय पावूंक शकता फॉर एक्झाम्पल उदाहरण आमी जेन्ना भारतीय जनता पार्टी भाई आमचो दत्ता कोळो सतीश गौड हाडले तेन्ना फस्ट मेंबर जातालो पण आयज म्हाका दिसता हांव भारतीय जनता पार्टीचे काम करीत करीत 4 फावटी निवडून येयलो सरपंच जालो आज भारतीय पार्टी जनताचो अध्यक्ष जालो कित्याक हे फक्त भारतीय जनता पार्टीच करू शकता आमकां अभिमान जे कोण भुरगे सुद्धा उरल्या कितें उरल्या पळय तेंची भाई कामां करतलो हे ठामपणे हांव सांगूंक शकता कित्याक भाई चूक आमच्या मुख्यमंत्र्याक खबर आहा मुख्यमंत्री आयज कसे विचार आहात कसे कितें आहात ते आमचो गोवा सांबाळटा आमचा वयरूय सेंट्रल भारताचो जो मोदी पंतप्रधान आहा गोंयचोय आमचो मुख्यमंत्री आहा आणि म्हाका पूर्ण खात्री आहा तुमच्या हेचेर आमचे नॉर्थाचोय सीट आमचो जिखतलो पल्लवी थेपे आणि जो आमचो श्रीपाद भाऊ 5दा तुम्ही निवडून दिल्यात त्याका बी आम्ही 6 फावटी निवडून दिवया आणि आमच्या मुख्यमंत्र्याची आड गत करूया तुमकां एकूच सांगता आनी सोबता मुख्यमंत्री हो आमची जी पंचायत आसली आणि सगळ्यां जे इनॉग्रेशन आसले पंचायतीचे आणि आम्ही थंय गेले त्या टायमार आमचे डिस्कनेक्ट केले उदीक भरलेले पैसे भरून जाले पंचायतीक आणि हांव अशोक आहलो मनोज थंय गेले आणि जेई बी कोणूच आयकना आमची एमएलए थंय आसली एमएलए म्हणजे तू सांग मुख्यमंत्री थंय येतलो पयली मिटींग म्हापशा आसली हांवें ऑफिसराक फोन मारलो ही आमचे म्हणजे डिस्कनेक्ट जाल्या पळय ते उदीक दी ना म्हणालो करूंक जायना बाईक हांवें सांगलें थंय भितर आसली मिटींग सोबान बाईन फोन घेतलो आणि ताका उलयलो इमिजिएटली आता डिस्कनेक्ट दी माझ्या दोळ्यान तुका येयली असो आमचो मुख्यमंत्री असता जेन्ना सगळे येयले
टाट करून ते आमकां सगळ्यांक उदकाचो सॉल्व करून दिलो. जेन्ना आमकां सेक्रेटरी जावल्लो बाईक घेवन आमी अशोक आमी गेले, आमकां सेक्रेटरी दिलो. जी फायल दिसता हांव गेली, एक कलवड आसलो 40 लाखाचो, बाईकय गेली, वतन बंगल्यार गेलो, सायन मारून दिली. असो आमकां जो मुख्यमंत्री गावला सुख दुखाचो आमचो गोंयचो, हांव आयज गुढीपाडव्याच्या हेतून तुमच्या सगळ्यांच्या वतीन तेका देवान बरें आयुष्य दिवचें, बरी ताकद दिवची, हो आमचो सरकार जावपाक. आमचे लिडर खूब आहात. फॉर एक्झाम्पल आमचो भाई दत्ता बायटे खातीर आमकां कशें ज्ञान दिलें, आमकां फुडें हाडल्या. आमकां सुद्दां सांगलें प्रवीण गेलो, तूं कांय भिये नाका, आपलो सगळो तूं गो हेड सरपंच जा. आमकां कितलेशेच तेचे हे आमकां उपकार आहा. पूण हांव चड उलयना, हांव आतां आमच्या मुख्यमंत्र्याक उदीत करता. भारतीय जनता पार्टीच्या खरें म्हटल्यार आज दया भाईगेर येवन च्या पिवप, हांव आनी आमचो उपाध्यक्ष प्रसाद खोलकर आनी एक 20 जण कोणी कार्यकर्ते प्रमुख आसतले त्यांच्या कडेन डिस्कशन करप. खरेंच ह्याच भावनेंतल्यान आमी दोगूय जाण आयिल्ले. पळय जाल्यार हांगा पळयत जाल्यार तुमी सगळे जाण ज्या उत्साहात आनी ज्या प्रेमात तुमी जमल्या, तुमचे सगळ्यांचे मना पासून खूब खूब स्वागत. आयच्या गुढीपाडव्याच्या बऱ्या दिसा तुमकां मेळपाची संद दयाभाई मांद्रेकर, आमचो मोहन दबाळे, आमचे दोन्ही झेडपी सरपंच, या सगळ्यांच्या निमित्तान तुमकां सगळ्या जाणांक खूब खूब शुभेच्छा. आणि येता ते नवे वर्ष सुखाचे, समृद्धीचे आणि परत एकदा मोदीजीच्या विकसित भारताचे स्वप्न साकार जावचे इतके देवा लागीं मागता. घडये कदाचित बरेच जण हांगासर आसात, बऱ्याच जणांच्या मनात वेगवेगळे प्रश्न आसतले, पण दयाभाई मांद्रेकर उलयल्या उपरांत तरी खूब जणांचे प्रश्न इनडायरेक्टली म्हाकाय सांगले, किंवा 10 मिनटां आमी जेन्ना भितर बसले तेन्ना वेगवेगळे प्रश्न, कार्यकर्त्यांच्यो समस्या, कार्यकर्त्यांचे वेगवेगळ्यो गजाली आनी म्हाज्याय कानार घातल्या. हांव कितले तरी सांगले त्या प्रमाणे म्हाका दिसता हांव मुख्यमंत्री जाल्या उपरांत म्हणजे 5 ते 6 फावटी तरी डायरेक्टली घरा कडेन येवन गेला. दया भाईल्या खास करून तेकाच मेळपाक. हांव तुमचे शोले मतदारसंघात मिटिंगेक येयल्या ती वेगळी गजाल, कार्यक्रमाच्या निमित्तान येयला ती वेगळी गजाल, पण ताच्या घरा कडेन स्वता येवन गेला. हांव एक कित्याक सांगता की इतकेच गजाली खातीर दयाभाई मांद्रेकर हे आमच्या पार्टीचे ज्येष्ठ उपाध्यक्ष आसा. तांचे पार्टी खातीरचे डेडिकेशन म्हणजे तांच्यांनी जे सांगले, दुसऱ्या टर्मात म्हणजे 94 4 आमदार येयले आनी 99च्या उपरांत आयज पर्यंत कंटिन्युअसली भारतीय जनता पार्टी खातीर नॉट ओन्ली इन द शिवोले बट पुराय गोंयभर त्यांचो सातत्यात प्रवासूय आसा. भारतीय जनता पार्टीचे तेंचे कामूय आसा. पण ज्या कामा खातीर आज हांव आयला तुमच्या मदीं ते मुद्दामून येता त्या 7 मेक भारतीय जनता पार्टीच्यो लोकसभेच्यो निवडणुका आसा. हे फावटीचे तुमचे मत हे आमकां मोदीजीक 3रे फावटी प्रधानमंत्री करपाक जाय, नवभारत निर्माण करपाक जाय, विकसीत भारत निर्माण करपा खातीर जाय, डबल इंजिनचे सरकार परत एकदा हाडपा खातीर जाय, गोंयचो विकास त्याच डबलीन परत एकदा जावपाक जाय. म्हणून तुमचे मत कमळा खातीर जाय. ते मागपाक आयला, ते सांगपाक आयला, तुमी लोकांक सांगपाक जाय म्हणून आयज हांगासर हांव आयला. त्या खातीर म्हणजे तुमकां सगळ्या जाणांक रिक्वेस्ट आसा, नो डावट म्हणजे गजाली वेगवेगळ्यो आसतल्यो. दयाभाई फाटल्या 2 टर्माक थोडेशे फाटी उरले, कमी उरले, पण कार्यकर्त्यांक खंयसरूच तेंच्यांनी सोडूंक ना. तेंच्यांनी सांगल्या त्या अनुभवा वयल्यान तुमकां लक्षांत आयलें आसतलें की त्यांचो मुख्यमंत्र्या म्हणजे म्हाज्या बरोबर आशिल्लो संपर्क किंवा तुमच्या सगळ्यांच्या बरोबर आसलेलो मोग, प्रेम हो अजूनही तसोच आसा. आणि तुमची गर्दी पळयल्या उपरांत तुमचोय सगळ्यांचो तेजेर आसलेलो मोग, प्रेम, भारतीय जनता पार्टीचेर आसलेलो तेंको होय बी तसोच आसा. हाज्याय फुडें तो वृद्धींगत जावचो, आनीक वाडचो, कमी जावचो न्ही. आमी जेका म्हणटा की सातत्यात भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते हे अशे आसात की जेका देश प्रथम, द्वितीय पार्टी आणि तृतीय आपूण. आमी सगळे जाण हे स्वार्था खातीर राजकारण करिना, आमी देशा खातीर राजकारण करता, राज्या खातीर राजकारण करता. म्हणून तर आमकां देश प्रथम, द्वितीय पार्टी आणि तृतीय आमी आसा. म्हणून घडये कदाचित आमदार दिलायला लोबो काँग्रेसींतल्यान भारतीय जनता पार्टीत आयली. दया भाईनूय केन्नाच विरोध करूंक ना. ताणे वयल्यान सांगलें की वेलकम कर, कांयच हरकत ना. आमचें सरकार जर घट्ट जातलें आसा, ताणें आतां जें उदाहरण सांगलें, सत्ता आसप म्हत्वाची आसा आणि सत्ता असल्या उपरांत कार्यकर्त्यांकूय म्हत्व आसा. आणि तेच सांगता आसतना ताणें वेलकम करपाक ते काय वेलकम केली म्हणटा तशें भारतीय जनता पार्टी ती जरी आयली आसत जाल्यार आमकां आमी जशें म्हणटा की सातत्यान पार्टीचो विस्तार जाता. आणि ह्या सगळ्याचो उपयोग आमकां येता त्या लोकसभेक करप हें खूब म्हत्वाचें आसा. त्या खातीर खंयसरूच म्हणजे हांव विकास कामाचेर उलोवपाक येवंक ना,
विकास कामाचेर उलयतलो जाल्यार हांव 1 वर उलोवपाक शकता. मागीर आमी मांडवीचो पूल बांदलो, जुवारीचो पूल बांदलो, मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट बांदलो, आमी गालजीबाग माशें तळपण मनोहर पर्रीकर बायपास बांदलो, आगवादचो जेल म्युझियमान, अशी वेगवेगळी कामां आसतली. आमी सांगता आसतना म्हणजे अंत्योदय तत्वाचेर समाजांतल्या शेवटच्या मनशा खातीर आमी जायती म्हणजे माननीय मोदीजीत केल्ली कामां, प्रधानमंत्री आवास योजना, उजाला योजना, उज्ज्वला योजना, ग्राम सडक योजना, प्रत्येकाच्या घरात आमी लायट दिवपाक शकले, टॉयलेट दिवपाक शकले, गॅस दिवपाक शकले, प्रत्येकाच्या घरात शौचालय दिवपाक शकले. हे कित्याक शक्य जालें तर 10 वर्सां केंद्रात असलेली सत्ता, 12 वर्सां राज्यात असलेली सत्ता. म्हणून आमी माननीय मोदीजीचे विजन आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंय करता आसतना प्रत्येकाक आयडेंटिफाय करून केंद्रातल्यो योजना, राज्यातल्यो योजना लोकांपर्यंत पावोवपाक शकले आणि हे सगळे करपाक आमी यशस्वी जाले. आयज म्हणजे जशें बाईन सांगलें तशें रमाकांत खलप उबो रावला. रमाकांत खलप खरें म्हणजे सांगता असो हांव तितून वचना. तेणी काँग्रेसीच्या कार्यकाळात कितें केलां हें पयलीं सांगचें. तेज्याय काँग्रेसीच्या पार्टीचे 2004 ते 14 पर्यंत सरकार असले. तेणी म्हाका एक योजना सांगची, हांव तेका खंयचें हांवें राहुल गांधीक चॅलेंज केला. जाय जाल्यार म्हणल्यार हांव दिल्ली येता, ओके, म्हाज्या बरोबर डिबेट कर. तुमची 50 वर्सां आनी हांव मोदीजीची 10 वर्सां. तुमच्या 50 वर्सांतली म्हाका एक योजना सांग जी आमच्या सामान्य मनशाक लागू पडली. जाल्यार हांव मोदीजीच्यो 40 योजना सांगता जेणी आमच्या सामान्य मनशाक प्रधानमंत्री आवास योजना, उजाला योजना, उज्ज्वला योजना, सुकन्या समृद्धी योजना, PM इन्शुरन्स योजना, PM किसान क्रेडिट कार्ड, आपले मत्स्य संपदा योजना, ओके, PM फिशरीज कार्ड, अश्यो कितल्योश्योच आसतल्यो ज्यो म्हणजे ज्यांच्या पर्यंत आत्ता काडलेली तर PM विश्वकर्मा योजना. आमी ज्यो 18 पंगड जाती ज्यो म्हणटा पळय न्ही, नुस्तेकार आसतलो, फुलकार आसतलो, खाज्याकार आसतलो, कलयकार आसतलो, टेलर आसतलो, चपला लावपी आसतलो, पाटले करपी आसतलो, हे सगळे जाण आपले पारंपारीक व्यवसाय करताले. हे सगळे जाण पारंपारीक व्यवसाय करता आसतना गेली कितलीशींच वर्सां करता. तांकां कोणी विचारल्या अरे बाबा तुजो धंदो कसो चल्ला, तुका कितें सपोर्ट जाय काय कितें, तुका कोण तरी विचारता आय कार्ड तरी तुज्या कडेन आसा काय कितें, कोणी विचारनात. ते पयले फावटी जर कोणी विचारले आसत जाल्यार ते मोदीजीच विचारले. ते पाटलो लायताले आनी चप्पल लायताले. तेकाय बी म्हणजे PM विश्वकर्मा योजनेच्या अंतर्गत ताका रजिस्टर्ड केलो, ताका कार्ड दिलें, ताका ट्रेनिंग दिली आणि ट्रेनिंग दिवन 17,500 रुपया त्याच्या अकाउंटाचेर घातले फ्री ऑफ कॉस्ट. परत करपाक न्हू, 17,500 रुपया तुझे टूल किट हाड आणि तुझो धंदो आनी वाडय. तुका आय कार्ड दिले आणि परत हे आय कार्ड घे आनी बँकेत चल. PM विश्वकर्मा योजनेच्या अंतर्गत तुका 1 लाख रुपया लोन मेळटले. गॅरंटी कोणाची? मोदीजीची गॅरंटी. आणि जर लोन दिना जाल्यार तू म्हाका विचार आमदार म्हणून, हांव परत सांगता तुका, मुख्यमंत्री म्हणून म्हाका विचार. आयज आमकां 1 लाख रुपया लोन जर काडटले, आमचो भाव तरी गॅरंटर रावता? सांग म्हाका, रावूं शकता आपलो भाव तरी? ना रावचो. कारण तो म्हणटलो तुवें जर 1 लाख रुपया फारीक केलो ना, म्हाका 2 लाख फारीक करचे पडटले. त्या मोदीजीच्या गॅरंटीचेर आयज म्हणजे PM विश्वकर्मा योजनेच्या अंतर्गत सगळ्यांक कार्ड मेळपाक लागला. मागीर इवन दो पयले फावटी आमी पळयताले की शेतकऱ्यांच्यो आत्महत्या, म्हणजे हांव हे फक्त देशाचे तुमकां सामान्य कळपाक जाय म्हणून सांगता, खूब मोठ्या लोकां प्रमाणात आत्महत्या करताले. पण PM किसान क्रेडिट कार्ड दिल्या उपरांत कोणाक आपले शेत भाटकारा कडेन घाणांक दवरचें पडोंक ना. 1 लाख रुपया डायरेक्ट म्हणजे ताका जे बियाणे आनी सारें घेवपाक जाय मोदीजीच्या PM किसान क्रेडिट कार्डाचेर लोन मेळपाक लागले. शेतकाराक मेळ्ळे, दुधकाराक मेळ्ळे, नुस्तेकार मेळ्ळे. ताजे ताका लोन जे मेळटा तितून तो पीक आयले, पीक जर गेले जाल्यार ताका PM इन्शुरन्सूय मेळ्ळो. म्हणजे तेजे PM गेल्या उपरांत तेजे ताका कार्डाचे पयशे फारीक करपाक मेळ्ळे, शेत तेजे वचूंक ना. अश्यो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी सामान्यांतल्या सामान्याक सगळ्यो योजना काडल्यो. आमच्या सरकारान 99% लोकांपर्यंत त्यो पावोवपाचोय प्रयत्न केलो. म्हणून आज वेळ आयिल्ली आसा की तुमी परत कितें तरी मोदीजीक दिवप, तुमी परत कितें तरी त्या निमित्तान आपली कृतज्ञता भावना मोदीजीच्या प्रती व्यक्त करप. आणि माननीय मोदीजी जे म्हटलां की या आझादी का अमृत काळात विकसित भारत 2047चे स्वप्न साकार करपाक आमचो सगळ्यांचो एक मत फुडल्या 25 वर्सांचो भारत देश ठरयतले. एक मत म्हणजे आयज घडये कदाचित कोण 75 वर्सांचो जरी आसत जाल्यार तो विचार करता आपलो एखादो नातू आसतलो पयलीं, तो विकसीत भारताचें स्वप्न पळोवपा खातीर आपलें मत हें तेज्या खातीर आसा. तुम्ही हे सगळे करता आसतना त्यात हांव तुमकां रिक्वेस्ट करपाक आयला की तुम्ही सगळ्या जाणांनी बाकीचे सगळे म्हणजे आपल्या तकलेंत मात सुद्दां हेवटेन तेवटेन जर आसत जाल्यार ते काडून सायडीक उडोवचे. आमच्या मदले मतभेद हे सायडीक दवरचे
आमच्या हे फावटीचे मत हे मोदीजी खातीर आसा आनी विकसीत भारता खातीर आसा. हांवें जशें सांगलें घडये कदाचित पंचायतीन आपल्या खंय तरी एखादें बारीकशें काम करूंक ना आसतलें, गटर बिटर घालूंक ना. हे इलेक्शन गटाराचें आनी पेवर ब्लॉकाचें न्ही, हे इलेक्शन देशाचो प्रधानमंत्री ठरोवपाचें. आमच्या मदीं कदाचित कार्यकर्त्यां मदीं झगडी आसतली कदाचित, पण हे इलेक्शना खातीर आमकां सगळ्या लोकांच्या घरा कडेन वयचें पडटलें, सगळ्या लोकांक कन्विन्स करचें पडटलें. तुमचें मत जे आहा फक्त श्रीपाद भाऊ न्ही, तुमी मत जे कमळाक मारता ते मोदीजी खातीर मारता, डबल इंजिनच्या सरकारा खातीर मारता, मुख्यमंत्र्या खातीरय मारता. हे चड म्हत्वाचें आसा. म्हणून म्हाजी तुमकां रिक्वेस्ट आसा की आमकां फुडल्या 3 वर्साच्या कार्यकाळात परत एकदा डबल इंजिन सरकार हाडपा खातीर आमी सगळ्यांनी मेळोन जर काम केलें म्हणजे आमकां ती लीड परत एकदा मेळपाक जाय. म्हणजे जी लीड आमी हांगासल्यान आमचे श्रीपाद भाऊ किंवा फाटल्या 2019च्या निवडणुकेक जी दिल्ली त्याच पद्दतीची लीड जी आसा ही परत एकदा दिवपाक आनी परत सगळ्या जाणांक कळपाक जाय म्हणून सांगता की खंयसरूच आमकां भारतीय जनता पार्टीक शिवोलेन लीड मेळ्ळी हेजो अर्थ कोणूच आमदार एखादो क्रेडीट घेवंक शकना. हांव आमदार दिलायला लोगो हांच्याय कडेन उलयना. आमी क्रेडीट जी आसा ही सगळ्या कार्यकर्त्यांक, जुन्या आनी नव्या ह्या सगळ्या कार्यकर्त्यांक त्याची क्रेडीट वयतली. आनी त्या खातीर म्हणजे कोणूच तकलेन अशें धरूं नाकात की बाबा ना आमची लीड मेळ्ळी जाल्यार क्रेडीट, बिलकूल ना. लीड ही सगळ्या कार्यकर्त्यांक वयतली, जुन्या आनी नव्या ह्या दोनूय कार्यकर्त्यांक वयतले. म्हणून आमी तळमळीन काम करपाक जाय. आनी ते जर तळमळीन काम केलें म्हणून त्या खातीर सांगता वेगवेगळे प्रश्न आसतले, वेगवेगळ्या कार्यकर्त्यांच्या मदीं मनातूय प्रश्न आसतले. एज अ मुख्यमंत्री जेन्ना एखादो कार्यकर्तो मुख्यमंत्री आसता पळय न्ही रे, म्हणजे तुमकां अध्यक्षान उलयता आसतना जायत्यो गजाली सांगल्यो. हांवें केन्नाच म्हाज्या घरा कडेन येवपाक कोणाकूच ना म्हणूंक ना आनी जुन्या कार्यकर्त्यांक तर हांव म्हणूच शकना. हांव तुमकां डायरेक्टली नो डावट दयाभाई तुमचे कितें असले विशय जाल्यार म्हाजे कडेन घेवन येतात. बट बरेचशे जाण सकाळी फुडें साखळे घरा कडेन हांव तर कायम मेळटा, म्हणजे एखाद्या वेळी बंगल्यार मेळपाक चुकत, बट साखळे घरा कडेन हांव जाय तेन्ना मेळटा. आपलो कसलोय विशय जर आसत म्हाजे कडेन घेवन येवपा खातीर फाटीं फुडें जरूं नाकात. एखाद्याक वळखलोय ना जर चुकून जाल्यार सांगपाक काय हरकत ना, दुसरो हांव शिवोलेच्यान आयला म्हणून म्हाका दयाभाईन धाडला. हे जर सांगलें जाल्यारूय बी म्हणजे ताजें काम करपा खातीर आमी तत्पर आसा. फुडली 3 वर्सांनी हांव तुमकां परत एक सांगता, म्हणजे हांव खरें म्हणजे कॅन्डिडेटाचेर काँग्रेसीचे उलोवचोच नासलो, दयाभाईन नांव काडलें म्हणून हांव सांगता. काँग्रेस जी आहा पळय न्ही फुडल्या 40 वर्सांक सत्तेर येवंक शकना. तुमी म्हणटले कित्याक काय म्हणून, बरोवन दवरात. तेंच्यांनी 1700 कोटीची तांकां इन्कम टॅक्साची नोटीस येयल्या. 1700 कोटी तांच्यांनी दुकान बंद केलें. आमी अबकी बार 400 पार जे म्हणटा पळय न्ही ते उगीच म्हणना. पुराय देशात आज मोदीजीची लहर आसा. पुराय देशात डबल इंजिन सरकार जे आसा 100% येता. तेंच्यांनी आपले शटर बंद केला. 135 कोटी जे आसले पळय न्हू तो अकाउंट सीज जालो. म्हणून तेंची परिस्थिती हांगा न्हू पुराय देशात कठीण जाल्ली आसा. तेका लागून हांगासर उत्तर गोंयान आनी दक्षिण गोंयान मातशे हेवटेन तेवटेन प्रत्येक कडेन वचपाचो ते प्रयत्न करतले. म्हाका तितून वचपाचें ना. पण हांव निव्वळ विचारता की काँग्रेसीन गोंया खातीर कितें केलें हे तेंच्यांनी सांगचें. तांचेय डबल इंजिनचे सरकार आसले 2004 पासून 14 पर्यंत आनी आमचेय सरकार आसा डबल इंजिनचे 2014 पासून 24 पर्यंत. आमी 35,000 कोटी रुपया गोंयांत मोडले. हांव डायरेक्ट पयशे मोडले तितकेच सांगता. जाल्यार म्हाका रमाकांत खालपान सांगचें की 2004 ते 14 पर्यंत कितले 1000 कोटी रुपया मोडले ते. तेणी एखादो प्रोजेक्ट म्हाका सांगचो 2004 पासून 14 पर्यंत हो प्रोजेक्ट आमी गोंया खातीर केंद्रा कडल्यान हाडून केलो. नाजाल्यार हांव 20 ते 25 प्रोजेक्टांची वळेरी वाचता पयशा सहीत. तेणी जाहीर करचें पेपरा खातीर तेणी गोंया खातीर कितें केलें तें. हांव अशें जाय म्हणून हांवें म्हटलें म्हाका प्रोजेक्टांची नांवां आनी प्रोजेक्टाचेर उलोवपाक लावनाका. म्हाका 1 वर पावचें ना. हांव प्रोजेक्टाचेर उलयत रावत जाल्यार. त्या खातीर आयज पर्यंत काँग्रेसीन एकूच काम केलां, लोकां मदीं जातीभेद आनी धर्मभेद केला. तूं हिंदू, तूं मुस्लीम, तूं कॅथलीक हे सांगलें आनी मतां मागल्या. आमी जातीभेद करून मतां मागना. आमी विकासाच्या आधाराचेर मतां मागता. आमकां ह्या देशाचो विकास केला तो पळयात आनी आमकां मतां मारात. आमी सांगता आसतना आमकां 4 पिलर लागता. फक्त आमकां 4च जाती लागता. एक नारी शक्ती, दुसरे युवा शक्ती, तिसरी किसान शक्ती आनी चौथे गरीब कल्याण. महिलांचे कल्याण करपा खातीर वेगवेगळ्यो म्हणजे आमी हर घर नल से जल फुकट जी योजना दिली ती बायलां खातीर केली. कित्याक बायलांक जेन्ना 1.5 आनी 2 किलोमिटर वचून उदीक जेन्ना हाडचें पडटालें म्हणजे एक कोळसो हांडीर आनी एक कोळसो तकलेर, बाकीच्या राज्यांनी 4-4 किलोमिटरान उदीक हाडचें पडटालें. हे हर घर नल से जल ही समस्या आमी दिवन तो रिजॉल्व केलो.
प्रत्येकाच्या एखाद्याच्या घरात जेन्ना टॉयलेट नासलो पळय त्या बायलेक टॉयलेटीची समस्या कितें ही कळटाली म्हणून तर म्हणजे टॉयलेट प्रत्येक घरात पावोवपाचें काम जर कोणी केलें जाल्यार डबल इंजिन सरकाराच्या कार्यकाळात आमच्या सरकारान केलें. एखाद्याच्या घरात म्हणजे बेटी बचाव बेटी पढाव आमी बेश्टे उलयना. चलयेक जन्म दिवच्या पयलीं पोटात मारपाची जी कृती आसली ती बंद करता आसतना तेजेर कडक कायदो हाडलो म्हणून तर बेटी बचाव आनी बेटी पढाव सांगता आसतना आयजूय बी माननीय प्रधानमंत्र्याची सुकन्या समृद्धी योजना आसा. आमची लाडली लक्ष्मी योजना वेगळी आमी 1 लाख रुपया दिता. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीची सुकन्या समृद्धी योजना 10 वर्साच्या सकयल्या भुरग्यांक आहा पळय न्ही तुमी 100 रुपया भरात मोदीजी 100 रुपया भरता. जर तुमच्या 21व्या वर्सात तुम्ही काडपाक गेले आणि तुम्ही जर 5 लाख रुपया सगळेच भरले आसत जाल्यार मोदीजीच्या सरकाराकडल्यान तुमकां आनीक 5 लाख मेळटले. तुमकां 10 लाख रुपया ताज्या लग्ना खातीर मेळटले. ही सुकन्या समृद्धी योजना आयजूय पोस्टान चालू आसा. हांव फक्त उलयना. तुम्ही चलात आनी पोस्टान नाल्यार नॅशनल बँकेन विचारात. हे मोदीजीचे व्हिजन नारी शक्तीच्या बद्दल. युवा शक्तीचेर सांगता आसतना तुम्ही काँग्रेसीत फक्त हात दाखोवपाचें काम केलें. काँग्रेसीन त्या हातीक काम दिवंक ना. पहिली स्किल डेव्हलपमेंट मिनिस्ट्री जर सुरुवात केली असत जाल्यार ती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीच्या काळात स्किलिंग रिस्किलिंग अपस्किलिंग आमी अप्रेंटिसशीप फेलोशीप हे वेगवेगळे प्रोग्राम हे त्या काळात सुरुवात करून युवकांक ट्रेन करप म्हणजे ITI पासून IIT पर्यंत हे सगळे शिक्षणूय गोंयांत अवेलेबल केला. तुम्ही जर पळयशात जाल्यार NIT जाली IIT जाली नॅशनल फॉरेन्सिक सायन्स जाले नॅशनल वॉटर स्पोर्ट्स इन्स्टिट्यूट जाले NIO जालो म्हणजे पोलार इन्स्टिट्यूट जाले अशी वेगवेगळी इन्स्टिट्यूशनां गोंयांत हाडली म्हणजे गोंयचो तरणाटो शिकचो आणि ताका सगळें शिक्षण हांगा अवेलेबल जावचें. ताच्या खातीर आमी केल्ली ही ताकद ही युवा शक्ती आसा. आणि हे सगळें करता आसतना आमचो एखादो तरणाट्याक आपल्या कडेन पयशे ना म्हणून घरा कडेन उरचो न्ही. SC आसतलो ST आसतलो OBC आसतलो ताका तेजी 100% फीस परत मेळटा. आणि हाज्या व्यतिरिक्त एखादो जर जनरल कॅटेगरीचो भुरगो आसा जाल्यार ताका EWS जेका आमी म्हणटा इकॉनॉमिकल विकर सेक्शन ताजी फीस ताका परत मेळटा. ताकाय रिजर्वेशन मेळटा. आयज जर एखाद्या भुरग्याक फॉरेन कंट्रीन वचून शिकोवंक जाय सामान्य घरातल्या कुटुंबाक ते परवडना. 35 लाख रुपया तो दिवच शकना. 35 दुनी 70 लाख रुपया आमी मनोहर पर्रीकर स्कॉलरशिप स्कीम दिता विदाउट इंटरेस्ट. आवय बापायकूय पयशे भरपाची गरज ना. तो नोकरेक लागल्या उपरांत त्यांनी विदाउट इंटरेस्ट 70 लाख रुपया फारीक करचे. म्हणजे दर वर्साक ना म्हटले जाल्यार 200 भुरगे हांकां आमी 70 लाख रुपया घेवन फॉरेन कंट्रीन शिकपाक धाडटा. ही सरकाराची नीती आसा. हांच्यानी जर कितें केलां आसत काँग्रेसीन जाल्यार फक्त आपली पोटां भरल्या आपल्या गांधी फॅमिलीची पोटां भरल्या. हाजे व्यतिरिक्त सामान्य व्यतिरिक्त लोकांक कांयच करूंक ना. ही युवा शक्ती खातीर आसा. किसान शक्ती खातीर सांगता आसतना शेतकऱ्यांक आत्महत्या करची पडटाली त्या जाग्यार आयज किसान क्रेडीट कार्ड मेळटा. शेतकरी आयज सॉयल हेल्थ कार्ड घेवन भोंवता. दुधकारांक 1 लाख रुपया लोन विदाउट इंटरेस्ट तूं फक्त 18 इन्स्टॉलमेंट भर हे 16 हजाराचे. अशा पद्दतीन दुधकार नुस्तेकार शेतकार हाका किसान क्रेडीट कार्ड दिवपाचे पयले फावटी कोणी केले अन्नदाता म्हणून जाल्यार मोदीजीत केले. आणि हांव गरीब कल्याणाचेर उलयता आसतना हांव बेश्टो उलयना तर आमी 25 करोड लोकांक गरिबीच्या दारिद्र्य रेशे सकयल वयर हाडले. हे काम माननीय मोदीजीत केले. 1 नेशन 1 रेशन हाच्या अंतर्गत आयजूय बी रेशन कार्डाचेर 5 किलो तांदूळ फुकट मेळटा. हांवें बेश्टें सांगना अजूनय बी कितलेशेच जाण म्हणजे गोंयांत ना म्हटलें जाल्यार जवळपास लाख भर चड रेशन कार्डाचेर 5 किलो तांदूळ गोंयांत मेळटा. हांव बाकीच्या राज्यांतले सांगना. गोंय राज्यांत मेळटा 1 लाख भर लोक रेशन कार्डाचेर 5 किलो तांदूळ घरात फुकट व्हरपी लोक गोंयांतूय आसा. ही 1 नेशन 1 रेशन कार्ड हे कित्याक तर एक सुद्धा मनीस एक दीस सुद्धा उपाशी न्हिदचो न्ही ह्या देशांतलो म्हणून 1 नेशन 1 रेशन कार्ड. अश्यो वेगळ्यो आनी जाय त्यो स्किमी आसतल्यो. त्या खातीर म्हजी सगळ्या भाव भयणीक रिक्वेस्ट आसा येता त्या 3 वर्साच्या उरलेल्या आमच्या सरकाराच्या टेन्युअरांत आनीकूय बी गोंयांत खूब डेव्हलपमेंट कामां जातली. परत एकदांय भारतीय जनता पार्टीचें सरकार येतलें. त्या खातीर आमच्या सगळ्या मदलो आसतलो निरुत्साह मातसो सायडीक दवरून आमी सगळ्या जाणांनी नेटान काम लागचें. आमी सगळ्या जाणांनी म्हाका दिसता म्हणजे आमकां सगळ्या जाणांक भारतीय जनता पार्टीक तेंको दिवपा खातीर आमी लोकांच्या घराघरांनी वयतले. आमी लोकांक परत एकदां समजून सांगतले की मात सुद्दां म्हणजे खंयसरूच बाबा टॅक्सीचो इश्यू आसतलो मातसो सायडीक दवरया. हो देशाचो इश्यू आहा. ह्या देशा खातीर आमकां प्रधानमंत्री ठरोवपाक जाय. हय CRZचे इश्यू आसतले हे सगळे सोडोवपा खातीर मुख्यमंत्री आसा. आयज पर्यंत मुख्यमंत्र्यान प्रत्येक कामाक म्हणजे जर तुम्ही पळयता आसत जाल्यार तुमच्या मदल्यो केसी ज्यो आसा पळय न्ही कोर्टाच्या मॅटरा खातीर उरला मुख्यमंत्र्या खातीर आनी सरकारा खातीर उरूंक ना.
सरकारान खंयचोच विषय जाय जाल्यार प्रत्येक एका सोल्युशन काडटा आसतना आमी म्हणटा की नवीन नोटिफिकेशन काडना सरकाराच्या CRZ कायद्याच्या आमी CZMP तुमचो 2019 आमी अजूनही बी चेन्नई मिटींग चालू आहा 4 दिसां पयलीं CZMPचेर मिटींगूय घेवन आयल्या या वेगवेगळ्या विशयाचेर आमी सोल्युशन सातत्यात काडीत आसा हाज्याय फुडेंय काडटले हे हांव तुमकां ठामपणे सांगू शकता सदोदीत हांव तरी म्हणजे आनी म्हजें मंत्रिमंडळ हे तुमच्या मदीं म्हणजे आमी सरकार तुमच्या दारी आसतले मंत्री तालुक्यात आसतले मंत्री जिल्ह्यात आसतले हे कंटिन्युअसली लोकां मदीं भोंवत आसा लोक उलयता हाज्या पयलीं अशा पद्दतीचे मंत्री तालुक्यात आनी जिल्हास्तरीय ऑफिसाचेर केन्नाच वचूंक नाशिल्ले तुम्ही जर पळयशात जाल्यार स्वयंपूर्ण मित्रा पासून सरकार तुमच्या दारी असे वेगवेगळे कार्यक्रम करून प्रशासन तुमच्या दारान व्हरपाक सदोदीत आमी प्रयत्न केला महिलांक एम्पावर करप युथाक एम्पावर करप हे काम आमचें सरकार करीत आसा म्हणून येता त्या सरकारान आमकां परत एकदा दाखोवन दिवपाक जाय की शिवोलेतले सगळे लोक हे भारतीय जनता पार्टीच्या बरोबर आसा शिवोलेतले सगळे लोक हे मोदीजीच्या बरोबर आसा आणि डॉक्टर प्रमोद सावंताच्या बरोबर आसा काय ना असा जाल्यार दोन्ही हात माझ्या बरोबर दोन्ही हात वयर करून भारत माता की सगळे भारत माता की वंदे अब की बार फिर एक बार मेरा परिवार मोदी परिवार मेरा परिवार तुमचे देव खूप खूप बरे करू तुम्ही थोड्याच वेळात हांगासर आयल्या तुम्ही सगळ्या जणांनी ऐकले ओके त्या खातीर हांव परत एकदा तुमच्या सगळ्यांचे देव बरे करू म्हणून म्हणजे दोन उतरांचो पळयता थंय तुमचे बरे आचार विचार मांडल्यात सगळ्या कार्यकर्त्यांक तुम्ही सगळ्या स्किमी बद्दल सगळ्यांक बरे मार्गदर्शन केले आम्ही शिवोली तुमकां लीड दिता सगळ्याच्या वतीन हांव सांगता आणि आता आभार प्रदर्शन आमचे शिवोलीचे एक्स अध्यक्ष नारायण मांद्रेकर यांनी करचे नमस्कार आयचे शॉर्ट हितून आफयल्ले मिटिंगेक तुम्ही जमल्या बद्दल आमच्या मदीं आसा गोंय राज्याचे